नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वास्को भोवतेर जेटीचेर उजो लागून नुस्तेमारी जाळी तशेंच हेर सामान उज्यात पुराय गेलें लासून. सुमार 12 लाखांचें जालां लुकसाण. रेस मागोस ग्रामसभेत तापलो कॅसिनो वेसलाचो विशय. लोकांनी बोवाळ करीत केलो खर विरोध. लोकांक नाका ते प्रकल्प आमकांय नाका, आमदार आनी पंचायतीन सांगले एकमतान. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायकाच्या घरा भायर पावले चिमलाकार. कदम पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाक केलो खर विरोध. दिवसाच्या लाखेरे वाठारांत मोटारसायकल कंटेनर आनी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत मोटारसायकल चलोवपी तरणाट्याक आगताक आयलें मरण. हे अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या कंटेनर ड्रायव्हरान काडल्यो फुजो. उसगांव कम्युनिदादीचो जागो दिल्लीच्या एका मनशाक विकपा खातीर थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना समितीन थाराव घेतिल्ल्यान जालो बोवाळ. भायल्या लोकांक जमीन विकचे परस दियात गांवच्या लोकांक थळाव्यांचे गाराणे. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांनी पार्सेकार फूड्स कंपनी आड केलें आंदोलन. प्लांटांतल्यान येता घाणयारो वास, जाता आवाजाचें प्रदूषण. कंपनीचेर बेगोबेग कारवाय केली ना जाल्यार आडयतले राष्ट्रीय महामार्ग. थळाव्यांची शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. वास्को भोवतेर जेटीचेर उजो लागून नुस्तेमारी जाळी उज्यांत लासून गेली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 12 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. जेटीचेर दवरिल्ली जाळी तशेंच हेर सामान उज्यांत पुराय लासून गेलें. ह्या वाठारांत पार्ट्यो चालूच आसता हो अपघात आसूये असो अदमास धन्यान उक्तायला. भविष्यांत अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाचे खातीर खोलायेन चवकशी जावप गरजेचें आसा. संबंदीत प्रशासनान हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी धन्यान केल्या. हांव सांगूंक सोदता हिंगासर न्हू म्हाज्या जाळांक आतां म्हाज्या आनी आलकांदर आनी दर्शन तिगांची जाळां आहली हिंगा म्हाजो चेडो आनी एक लेबर येवन हिंगा बारांक येवन रावान गेले आनी ते पार्सल कितें घेवन येता म्हणसर हिंगा पळयता जाल्यार उजो लागलो. तेका वाड्यावयल्यान एकल्या भुरग्यान सांगला म्हणटकूच तो धांवान हिंगा येयलो. एकाक सुमार पळयता जाल्यार उजो पेट्टा म्हणटकूच तेंच्यांनी दोगांयनी पालयलो. म्हाकाय फोन मारलो, हांवें आलकांदरा फोन मारलो आनी आमी सगळे हिंगा येयले आनी तेंचे कडेन 2 जाणां कडेन म्हाजे कडेन 3 जाणां कडेन उजो पालवाना. फायर सर्विसाक फोन केल्लो, मागीर तेंचे कांय रिप्लायच ना. येता म्हणून सांगला, येवंकूच ना. मागीर पुलिशेक फोन केलो हांवें. पुलीस धाडलो हिंगा. त्या म्हणसर भायनासून आलकांदरान टेम्पो भर मनीस घेवन येयला आनी हिंगासर सगळे पालोवन आमी रेडी आसले आनी मागीर फायर ब्रिगेड हिंगा येयले, पावले हिंगा. कितचे लुकसाण जालें, कितचे नेट आसले? म्हाजे नेट आसले कारकील आनी एक रापण भायर ते 4 लाखाचे आहा म्हाजे. ते चेड्याचे थिंगा बांगड्याचो मांड आनी रावसाची काटाय आनी तेचे आनी दुसरी झाडां आसली थिंगा डिस्को तेचे वयर जातले. आनी आलकांदराची रापण आहा ती तेची कळ्ळे, तो दितलो म्हाजे स्टेट. अदमास टोटल 12 लाख सुमार जातलो. हे इंजिन एक कळ्ळे, हे इंजिन एक पिड्यार जालें हिंगा. कितें दुबाव तुमकां लायला? आतां हिंगा लोक कोणाचे म्हण कितें सांगतलो. हिंगा पयले सदां पार्टी, सदां शिगरां बिगरां ओडटात. पुलिसान गस्त वाडोवपाची आपली. सकय दनपारां 12 सुमार हांव येयल्लो हिंगा. सो रावंडाक डेली चॅकिंग येता पळोवपा. लेबर सद्या ना न्हू, सो फ्रेंडान येयल्लो. 12 जायसर हिंगा कोण ना. एक 4 जाणां वयर आसलेले आनी थिंगा कोण फुडें पिवपा बसलेले देवळा फुडें. मागीर ते आमी पळोवन गेलो आनी घरा गेलो. 1 सुमार थिंगा एकटो फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता उजो लागला म्हणून तेक्यार आमच्या. मागीर तसोच धांवून येयले पयले हिंगा सगळे जळटाले. काय सेव करपा हें ना. त्या गडबडीन पळोवन डायरेक्ट पाणी काडपा मारपा चालू केले. तसोच सायडली एक डॅडीक फोन लायलो. मागीर फ्रेंडांक बीन फॉरवर्ड केले. ते सगळे येयले. थंयसर आमी पालयताले. जाता तितके सेफ केले भायले. पूण मोस्ट ऑफ द सगळे हिंगा जळलेले आसा.
कारगीर जळलो, रापण जळलो, काय सांगपाचें ना. तुका कितें दिसता अशें की उजो अशें उजो म्हटल्यार इनिशिएटीव काय सांगपा जायना कोणी खंयच्यान लायला, कित्याक हिंगा आमी येवन गेले सगळे चॅक करून घे, तेन्ना काय नसलेले. त्याच्या उपरांत कोण येवन कितें घातला जाल्यार तें सांगपाक शकना. रेस मागूस थळाव्यांचो मांडवी न्हंयत येवपी कॅसिनो वेसलाक खर विरोध चालूच आसा. आयतारा जाल्ले रेस मागूसचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. वाठारांत सतावपी प्रश्न तशेंच कॅसिनो वेसलाच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. गांवच्या लोकांचे त्रास कोणाकूच दिसना, फकत प्रकल्प हाडपाचेच चित्ता. हातूंत गांवची उदरगत खंय? ही सगळी पंचायतीच्या आशिर्वादानूच कामां चल्ल्या असो थळाव्यांचो आरोप. जाल्यार आमदार आनी पंचायतीन थळाव्यांक नाका ते प्रकल्प आमकांय नाका अशें म्हणत कॅसिनो वेसलाक खर निशेध केलो. पळयात. आम्ही विलेजर आसा पण तुमची ऍक्शन काय करता सांगा मॅडम. रेस पासून पंचायतीची ऍक्शन काय दिसना. तुम्ही स्वतःला तुम्ही ग्रामस्था बरोबर आसा. आमचो आमदारूय आयिल्लो, आमदारांनी बायट दिल्या. आमदारान सांगला आसतलें की आमी तो बऱ्या पद्दतीन इश्यू हँडल करतले आनी हे जे आसा ते विलेजर्स वीथ सरपंच आमी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते आमी सॉल्व करतले आनी तेंच्या बरोबर आसता. ते सांगला न्ही आमी ग्रामस्था बरोबर आसा, ग्रामस्था बरोबरूच रावतली. तेच सांगले तुमकां आमी ग्रामस्था बरोबर आसा आनी ग्रामस्था बरोबर. ग्रामस्थ थंय आयलो आनी थंय पयलीं बोवाळ चालू आशिल्लो. थंय कितें जालें, लोक सुकत आशिल्लो, पंचायत हॉल जो आसा हो कमी पडपाक लागलो. सो थंय तेंचें हें आशिल्लें की एकदां तें रेजोल्युशन घेतलें, ती ग्रामसभा ऑर्डिनरी आहा ती नोटीसी पावल्यो काय हे जो आसा वेन्यू जो आसा तो चेंज करूंक मेळना. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की अशें जावचें ना, आमी लागच्या लागीं लोक सुबेज जाता म्हणून आमी हो घेवया, लोकांचे ग्रेडियन्स आयकुया. ताका लागून आमी आतां सरस्वती हॉलान आयले हांगा मंदिराच्या हॉलान आनी हांगाय ग्रामसभा कंडक्ट केली. तेंचे कितें मांडणें आसा, तेंचे कितें म्हणणें आसा ते सगळे रिकॉर्ड केलेले आसात. त्या प्रमाणे आमी COPक आनी गव्हर्मेंटाक जे जे आतां मांडला सगळे आपले ते आमी सरकारा कडेन आमी मांडटले. लास्ट टायम मांडला सेम आनी तेंचें म्हणणें हें आसा तांकां आनीक रिप्लेसमेंट नाका, रिप्लेसमेंट कजिनो नाका म्हणून हांव सांगता की हांव हेजे पयलीं आशिल्लो. आतां हेजे फुडें लोकांक कितें जाता तेज्या प्रमाणे आमी सगळे तेंच्या वांगडा आसा. तेंचें कितें सध्या मरे गोंयांत सरकार आसा पळय तो कॅझिनो जनता पार्टीचो कॅझिनो रूल करता गोंयांत सध्या. आनी जे काही राजकारणी आसा पळय ते टोटल डिपेंडंट आसा. आयची ग्रामसभा ही कॅझिनो खातीर नासली, ही ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली 26 जानेवारी खातीर. आतां लोकांनी पावर दाखयला आमकां कॅझिनोचो विशय ग्रामसभेक मांडपाक जाय, तेका लागून ही ग्रामसभा जाली. आतां लोकांनी जो ठराव घेतला आमकां कॅझिनो नाका, तो थंय शिफ्ट करा, हांगर शिफ्ट करा, आमकां कॅझिनो नाका, एकमेव ठराव आमी ग्रामसभेक घेतलेलो आसा. तो ठराव आतां कितको पर्यंत ठरता टिकता तो आमकां पळोवपाक जाय. तुम्ही आज एक उदकाचो विशय मांडलो की तुमच्या गांवांत उदक कितलें मेळटा लोकांक आनी प्रोजेक्ट कितले येता हाची संबंदीत, ताचेर तुमी कितें सांगतले? हांकां हे डाटाच ना मरे. खरें म्हणशाले उदकाची कॅपेसिटी कितकी सरपंचाक खबर आसूंक जाय न्हू, तेन्ना कोणाकूच खबर ना. आमदारांनी ते उत्तर दिवंक ना, सरपंचांनी उत्तर दिवंक ना. हांकां फक्त एकमेव कार्यक्रम हांचे कडेन प्रोजेक्टाक परमिशन घेवप. आमकां कितें प्रोजेक्ट येवपाकूच जाय, पण गांवची नाशाडी करून गांवच्या लोकांक तांदूळ उदकां नसा दवरप हें बरोबर न्हू. उदक हें कोणाक दिवंक जाय, पयलें सुरवात गांवच्या लोकांक दिवंक जाय. आयज गांवची कॅपेसिटी कितकी, लोकसंख्या कितकी आसा हेंकां खबर ना. हांकां फक्त कितें वेकंट प्लॉट खंय आसा, खंय परमिशन, हे हेंचे सगळो डाटा आसा. गांवच्या लोकांक नीट कितें लायट बाबा जाय, उदक जाय, रस्ते जाय, गटर जाय, हे हेंचे डाटा ना. हेंचे कडेन एकमेव कार्यक्रम डोंगर खंय एमटी आसा, प्लॉट खंय एमटी आहा, हेंची थंय नजर आहा हेंची. म्हाजी एकमेव मागणी आमकां 24 तास नाका, पर डेली आमकां गांवच्या लोकांक उदक दिया, विशय सोंपलो न्हू. सध्या कितले येता तुमकां दिसा? अरे उदक आमकां पयऱ्यान एकदा 2-3 वरां येता, पयऱ्यान ऑल्टरनेट डेज, म्हणजे सोमार येयले जाल्यार बुधवार येता, बुधवार येयले जाल्यार शुक्रार येता, असो येता. डेली उदक ना रे बाबा. तो आमचो सुभाष फळदेसाय सांगूंक जाल्यार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सांगू, आमकां उदक म्हणटा तें पयऱ्यान एकदांच येता. अशें माजर दूध पियेता आसतना पळय, दोळे धापून दूध पियेता पळय, तसल्यो गोश्टी हेंच्यांनी चलयल्या.
आतां हांवें काडपाचो प्रश्न म्हणजे कित्याक काडलो तो हांवें की डेल्टिनाचो म्हणजे डेल्टीन हेंचो बापूय आनी हेजे हे इल्ले भुरगे हे अशें करून आख्खो गांव डिस्ट्रॉय करपाचो हे करता आनी काडपाचो प्रश्न म्हणजे कित्याक काडलो हांवें तो कितें फाल्यां हे म्हणटले डेल्टिनाच्या बोटीक लागून ते फाल्यां सरकारान दिला हे जी हेंच्या हातीन जी फायली आसा तेजेर पयलीं हेजेर खंय तरी रोख लागपाक जाय तो लागलो जाल्यार तांकां थंयसर एक मात तरी हे पडटलें म्हणून हांवें तो एक इशू काडलो इन द नेम ऑफ क्रॉनिश लँड प्रायवेट लिमिटेड ह्या नांवान हेंच्यान ताका परमिशन दिला आनी विदावट द ब्लेसिंग ऑफ पंचायत येदे व्हडले जे मॅसिव्ह जे हे चल्ला ते केन्नाच कशें जावपूच शकना आयज असो एक पंच आसा की एक आमच्या गांवान एक अशें एक पंच आसा तो गांवान घरच्या सायडीच्या वण्टीन पासून कितें जालें ताका आवाज येता आनी येदे व्हडल्या गांवान हे कितें चलता तें तांकां कळना सो म्हणटा पर्पजली हें सगळें चल्लां म्हणून सगळें प्लॅन म्हणटा तूं प्लॅन बरें आनी एक तुमी विशय काडला तो प्लॅन हेंच्यांनी जो मेन मुद्दो सांगचे म्हणजे जी सरपंच आनी सरपंचाचो घोव आसा हजबंड आसा तेजो हे एक दलाल जाल्लेले आसा एक बेरी म्हणून स्ट्रॉबेरी म्हणून गांवान आमचे कोण येयला नेवी तेजे हे दलाल जाल्लेले आसा तेज्या खातीर हे गांव विकपाक फुडें सरलेले हांकां लोकांचे पडोन गेल्लेले ना लोकांचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे पडोन गेल्ले ना कोणाचे ते गांवच्या लोकांचे कोणाचे पडोन आयज हेंच्यांनी दुसरी गोश्ट अशें आतां आयकूंक येता की मोसुंडी जी आमची क्रिमिटेरियम आसा ती पासून विकपाक काडलेली आसा म्हणून दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात मोटरसायकल चलोवपी तरणाट्याक आगताक मरण आयलें मोटरसायकल कंटेनर आनी कारी मदीं आयतारा सकाळीं 11 वरांचेर हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा ह्या अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या कंटेनर ड्रायव्हरान मात अपघात थळावयल्यान फुजो काडल्यो पळयात राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात मोटरसायकल चलोवपी तरणाट्याक आगताक मरण आयले अपघात थळावयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गणेश बिरादर हो मूळ कर्नाटकांतलो आसा कृष्णानगर वाठारांत घर बांदून तो थंय रावतालो गणेश हो इलेक्ट्रिशियन आशिल्ल्याचें कळटा अपघात प्रकरणात एक कार आनी तिच्या ड्रायव्हराक पुलिशेन ताब्यात घेतला जाल्यार पळ काडिल्ल्या कंटेनर ड्रायव्हराचो पुलीस सोद घेतात हांव सद्या दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत आसा हांव जे सुवातेचेर उबो आसा ताचे फाटले वटेन आयज सकाळीं साधारण 11 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात घडलो ह्या अपघातात मोटरसायकल चलोवपी एका 27 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें अशी म्हायती अपघात स्थळा वयल्यान मेळिल्ली आसा ज्या तरणाट्याक ह्या अपघातान मरण आयला त्या तरणाट्याचें नांव गणेश बिरादर अशें आसा आनी तो दिवचलच्याच कृष्णानगर वाठारांत रावपी आशिल्लो अशें कळटा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गणेश बिरादर हो तरणाटो आपले मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्या दिकेन वतालो लाखेरी वाठारांत आशिल्ल्या एका ल्हानशा वॉल्टाचेर पावतकीर ताचे मोटरसायकलीचो कंट्रोल गेलो आनी ताचे मोटरसायकलीन फुडल्यान येवपी एक कारीक नेटाचो धपको मारलो ह्या धपक्या बराबर मोटरसायकली सयत गणेश बिरादर हो रस्त्याचेर मदींच पडलो तेच वेळार फाटले वाटेंतल्यान येवपी एका कंटेनरान ताका नेटाचो धपको दिल्ल्यान तो भायर रस्त्या भायर उसळून ताका आगताक मरण आयिल्ल्याचें कळटा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अपघाताक कारणीभूत आशिल्लो जो कंटेनर आसा त्या कंटेनराच्या चालकान कंटेनरा सयत अपघात स्थळा वयल्यान फुज्यो काडिल्ल्यो आसात जाल्यार जी अपघाताक कारणीभूत आसा ती कार आनी तिच्या चालकाक पुलिशेन सद्या ताब्यात घेतिल्लो आसा अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन अपघात स्थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी गंभीर अवस्थेत आशिल्ल्या गणेश बिरादर हाका उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक केंद्रांत व्हेलो थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी गणेश बिरादर हाका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केल्ल्याचें कळटा ह्या अपघात प्रकरणात दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात ह्या अपघाता उपरांत जो कंटेनरान पलायन केल्लें आसा त्या कंटेनराचो सोद घेवपाचें काम सद्या पुलीस करतात गोमंतक दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत आयतारा उसगांव वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालें उसगांव कम्युनिटाचो जागो दिल्लीच्या एका मनशाक विकपा खातीर समितीन थाराव घेतिल्ल्यान बोवाळ निर्माण जालो भायल्या लोकांक जमनी विकच्या परस गांवच्या लोकांक जमनी दियात म्हणून थळाव्यांचे गाराणे तशेंच हो प्रस्न तडीक लागना जाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या पळयात तो
हांव दार पडटा हांव हे तूं पळय तुजें देवूळ बांदलेलें जाता पूण तुका हे मित्तल कॅसिनो उदका वाडटा तुका बरकर आदिनाथ हांव सांगता. आयतारा उसगांव वाठारांत कोमुनिदाचे जमनी वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. वाठारांतल्या लोकांक विस्वासात घेयनासतना उसगांवच्या कोमुनिदादेन एक चुकीचें पावल उबारिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. उसगांव कोमुनिदाची जागा दिल्लीच्या एका मनशाक विकपा खातीर समितीन ठराव घेतिल्ल्यान तशेंच थळाव्यांक विस्वासात घेवंक नाशिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. कोमुनिदाची जागा राखीव केला फकत गांवच्या लोकांच्या उदरगती खातीर, भायल्यांच्या न्हू. भायल्या लोकांक जमनी विकच्या पेक्षा गांवच्या लोकांक जमनी दियात, आमची उदरगत करात अशें थळाव्यांचें मागणें. हाचोच विरोध करपा खातीर उसगांवच्या लोकांनी एकठांय जाहीर सभा घेवपाचोय निर्णय घेतला. आनी कित्याक केल्लो आसता की ताका ते थोडे लिजार दिवपाक म्हणून, पूण हांगा कशें आसा आफ्रामेत काडून म्हणजे डुप्लिकेट पेपर करून ती लँड चेंज करून सेल डीड करून अशी भरपूर हांगा लँड विकलेली आसा. म्हजे कडेन हांगा सेल डीड कॉपी आसा. ही सेल डीड कोमुलदारीच्या एका कमिटीच्या मेंबरान ही जमीन सेल डीड करून विकल्या तिस्कार. हांव विचारता, हांव एफआयआर घालता. कोमुलदारीची कमिटी आसा ही राखणदार म्हणून दिता हे सेल डीड करपाक तुमकां रायट दिला. ही पळय सेल डीड कॉपी आसा. आतांची कमिटी आसा पळय ताणी ही सेल डीड करून विकल्या तिस्कार जमनी. म्हणजे तुम्ही दाखोवपाच्या भायल्यान कवर दाखयता आमी व्हडले सारखे आणि बाई असली कर्म करतात. आणि एका कमिटीच्या मेंबरान 1,30,000 कमिटीन आसा 1,30,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ही पळय एक्स पार्टी करे. एक्स पार्टी म्हणजे ते हाका वचत ना हियरिंग एक्स पार्टी करून डिक्री करून स्वता विकती घेतल्या कोमुलदादीचो कंपोनंट हो 1,30,000 तुवें जर खाली तू कितले देवाक दिले तुवें 1 रुपया दिवन आनी मित्तलाच्या कुस्कार तू देवूळ बांदपाक आयला. हा म्हणजे हांगा कितें आसा, हांगा देवळाचे फक्त एक नाव दाखयला कित्याक लोक सेंटिमेंटान आसूं ती दिवया म्हणटाले आणि हांचो अजेंडा वेगळो आसा. हे देवळाक पाव वाटो दिवन पावून वाटो 75% आपल्या बोल्सान घालपा खातीर हो मित्तल हाडटा. कॅसिनो वालो आनी बीफ पळय एक्सपोर्ट करता ताका उजगांवा ही कमिटी आतां हाडटा. तयार ना कित्याक लागून दिवंक तयार ना कारण तेजेर आमचे कडल्यान ताका काय मेळपाना. हे आतां हांकां जर विकल्या हांचे कडेन कमिशन मेळटा नांव देवळाचें. देवूळ बांदपाक खंय देवूळ बांदपाक जर पयशे जाय गांवच्यो जमनी विकपाची गरज ना. उजगांवान आमचे 2,000च्या वयर घरां आसा 20,000च्या वयर घरां आसा. कित्याक प्रत्येक घरान पयशे तुमी मागा आमी दिवंक तयार आसा. आमचे पयशे काडुया आनी आमी आमच्या गांवान जे देवूळ आसा ते आदिनाथ हे देवूळ आहा ते 12 वांगड्यांच्या 12 वांगडे आमी थंय तेंच्या पयशांनी आनी कॉन्ट्रिब्युशन आमी हें करुया. कारण आमच्यो जमनी विकून आमी आमच्या गांवान पाड घालून देवूळ बांदपाची गरज ना आमकां. आनी आमी एका ठामपणान विरोध करता. आमी कोर्टान चॅलेंज करतले कारण हे जर केल्लें आसा हे सगळें फ्रॉड केल्लें आसा. आनी उसगांव कोमुदाद हेच्या पयलीं पासून हांवें स्टेटमेंट काडलेलो सगळे उसगांवचे पाड घालपाक ही कोमुदाद कमिटी ही जबाबदार आसा. हाडून तो पास केला. आम्ही देवाक सांगता आज बरें तुझे देवूळ आसा हे आदिनाथान ह्या उसगांवकर फॅमिलीक प्रभू गांवकाराक इतली ताकद दिल्या की हे देवूळ व्हडलें बांदपाक शकतात. पुणून ते आज भिकारी कशे वागतात आनी हे मित्तला कडल्यान जे तुझे देवूळ बांदून घेवपाक सोदता हांकां साक्षात्कार कर आनी दाखय. हो आदिनाथ भिकेक पडू ना. आज आमकां वयर काडपी हो आदिनाथ आनी ह्या मित्तला जो पळय गोम आसा तो कॅसिनोचो धंदो करता हाका तुम्ही उजगांव हाडून देवूळ बांदपाक दिता. हे आमचे षडयंत्र आसा. तुम्ही सांगा एदी व्हडली प्रॉपर्टी 42,000 कोटी अशी देवळात 1.5 कोटी कोण दिता. आमकां वयले कमिशन आसतले म्हणून हे मित्तलाक हांगा हाडपाक सोदता. आमी सगळे कितें म्हणटात समज देवळाक जाय तुमकां पयशे जाय जागो विकपाक जाय प्लॉट करात आनी हे गांवच्या लोकांक दिया. गांवचे लोक तरी उरतले. मित्तलाक दिवचे परस आमकां दियात आनी देवूळ बांदून घेयात जर तुमच्या बॉल्सान हात घालपाक जायना जाल्यार. पूण मित्तल गांवांत नाका. रावल्यार फुडें रडचें पडटलें. जाता तितले भायर सरोया आनी कितें केलां हेंच्यांनी स्कॅमा केला कितें केलें सगळी ओपन केलें. उरल्या ती जमीन आमच्या फुडल्या फ्युचर जनरेशनाक राखून दवरया. कारण कशें हांगा ना ती अफरातफरी हांगा हें करता माती गोबर कितें करता अशें केलें जाल्यार आमकां रडचें पडटा. आमच्या तिराळीन नानसा अशे वाड्याचे लोक बाबडे दुसऱ्यागे रुमार रावता घरा
तांकां जागो ना, 2-2, 3-3 भाव आसा, तांकां जागो ना. आमी तुमचे कडेन डिमांड घालता कमिटी कडेन, हांव एक बेकार, म्हाका एक 30,000 स्क्वेअर मिटर दी तुमी जा, हांव एक फार्म हावस घालता, हांव डेअरी फार्म घालता, तो बेकार आसा, तो बेकार, सगळ्यांक दी, गांवच्यांक दी. आमी गांवचे घेता, कितें तुमचे कितें पेड करपाक ते करता आनी आमी घेता, आमी बिझनेस करता. कोमुलता ती फॉर्म केल्ली फक्त गांवच्या लोकांक त्याचो रोजगार निर्माण करून. तुम्ही काडटा ते मित्तल खंयचो शर्मा वर्मा तांकां तुमकां विकपाक मेळची ना. आमचो एका खर विरोध आसतलो. आमी घरान बसले लोकांक भायर काडटा आनी हांगा मेगा रॅली करतले तुमच्या अगेन्स्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांनी पार्सेकर फूड्स या कंपनी आड आंदोलन केले. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या प्लांटांतल्यान घाणयारो वास येता, तशेंच प्लांटांतल्यान येवपी मोठ्या आवाजाक लागून आवाजाचें प्रदूषण जाता. हाचो आमकां त्रास जाता म्हणून थळावे सांगता. देखून हे कंपनीचेर बेगोबेग कारवाय करची. कारवाय जाली ना जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग आडयतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. मोल्या पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांनी पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन केले. कंपनीच्या प्लांटांतल्यान घाणयारो वास येता, हाका लागून लोकांच्या भलायकेचो प्रस्न उप्रासला. तशेंच प्लांटांतल्यान येवपी मोठ्या आवाजाक लागून लोकांची गैरसोय जाता, आवाजाचें प्रदूषण जाता असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून जाता तितले बेगीन कंपनी बंद करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. हे प्रकरणा विशीं वेळार कारवाय जाली ना जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग आडयतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. 100 लोकांक आयकना त्याची मोठी सत्या केन्नाच्यान ना तुमी आम्ही रातीच्या 3 सांगा कित्याक लागून कित्याक लागून म्हणजे आमकां ही घाण सोंसपा जायना, आमकां ही मिशिनरी आयकूंक जायना, आमकां जेवण वचना काय ना. भुरग्यांचे आमच्या लायफ पिड्यार जाले आमच्या जेवणा खातीर. कसली घाण कसली वेस्टाची पेस्ट कडे येता न्हू तो भायल्या फॅक्टरीचे सगळे वेस्ट हाडटा आनी हांगा कडे येता आनी आमकां घाण दिल्या. आता 3 वर्ष जाली आमकां राव करून दवरला. 2 दिवसांनी कमी येते, 2 दिवसांनी कमी येते. इल्लेले वाडत जायते चिमणी बसोवपा लागलो, जायती मिशनरी बसोवपा लागलो, मोठे मोठे कंडक्टर येवपा लागले. पण आमकां गावाक खावपाक आम्ही काय हांगा त्याच्या गुस्ता काम करून आम्ही पसता. आमच्या गावातल्या कोण ना त्याच्या कामार की तुमचे 20-25 स्टाफ खंय कामां वयता. हाडपाचे तरी दाखोवपाचे आमकां खंयच्या इश्टा जातो कोण आतो दाखोवपाचो. आमच्या धनगर जातीचे कितले इश्टापाचे तरी दाखोवपाचे. धनगराच्या आमच्या कितले इश्टापाचे आमकां सारखे हातीक धरून दाखोवपाचे. त्यांनी ही पळय तुमचे धनगर लोक धनगर लोक कोण आसा तो दाखोवपाचो. एनी टाइम रस्त्यार आम्ही बेकार पडूंक ना आमकां पोटा बाटल्या वचपाक जाय. खंय व्हरपाचें आपली आमच्या गांवांत आनी कितें कर आसलो तूं नाका आसलेले कोण हांगा दवरले आमचे थंय आमी लोकांनी मारपाचे. ताका खबर आसा उजो पेटता सांजो सकाळचो. आमची भुरगीं बाळा भोंवता, आमची गोरवां भोंवता, आपल्यान टिपी बसोवपाची आसलेली. उरता आसलेली शेरका मारले आमी वचपाची नासलेली, आमी मारपाची आसली. इतले दीस सद्दी येता तेन्ना मारूच ना ताका. त्या संदर्भात तेजे कडेन उलयल्या तुमी त्या खातीर तो तांकां घेतल्याशिवाय फुडें लागत ना न्हू. हो पार्सेकर प्लांट जो हा पळय तो ऑलमोस्ट 2020च्यान चलता आणि वास पयली मायनर प्रॉब्लेम आसलेली. पयली पोल्ट्री आसलेली सो तेन्ना तो कटिंग करून धाडटालो. मागीर तेणी रेंडरिंग स्टार्ट केलें. मागीर आतां सावंड पोल्युशनूय जाता, स्मेलूय येता आणि आमी ताका परत बऱ्या भशेन सांगीत गेला तो पंचायतीक बायपास करून खंयच्यान तरी NOC हाडटा, कितें तरी जुगाड करता आणि आपले लिगल म्हणून दाखयता. आतां आमचो आवाज कोणूच आयकना एज अ पब्लीक. तो कितें आमी अशी 2-3 फावटी प्रोटेस्टाक बसता तो कितें तरी पुलिसांक धाडटा. पयलीं आपूण मागीर 4 वरां येता, तो मेरेन लोक बाबडे रस्त्यार तळमळटा. मागीर सेम पुलीस येता सांगता हेज्या वांगडा मिटींग घेया तेज्या वांगडा मिटींग घेया अशें प्रोसिजर करीत आतां वर्सां गेली कितली. आयजूय सेम जालें. आयजूय तो सांगता कितें HDM वांगडा मिटींग घेया आनी कलेक्टरा वांगडा मिटींग घेया. आमी डिमांड करता की कलेक्टर और जे कितें ऑफिशियल आहा तेंच्यांनी ऑन ग्राउंड येवपाचें, आमच्या कडेन इंटरव्हीन करपाचें. 4 भिंतीच्या भितर कितें जाता कोणा आमच्या भुरग्यांचो आवाज सप्रेस जाता. केन्ना करपाची ते आत्ताच्या आत्ता ऑन स्पॉट ना जाल्यार आमी नेक्स्ट स्टेप घेता, मूव ऑन टू हायवे, नॅशनल हायवे आणि तो ब्लॉक करता. तुमची जे ऑथॉरिटी ते आयकना जाल्यार तुम्ही हायवे तो ऑप्शन एकूच आहा न्ही. आणि कितें ऑप्शन आहा लोकांचो जेन्ना आवाज जेन्ना भायर पावना तेन्ना अशी कितें तरी स्टेप घेवची पडटा. आमकां कितें शॉक ना हांगासर प्रोटेस्टाक घेवन बसपाचो. बेश्टेत येवन हे करपा न्हय. हेल्थ इशू आसा कोण तो धाकटो भुरगो आमी हांगा सकाळीं 9 गेले तेन्ना एक धाकटो भुरगो दाखयतालो ती 3 म्हयने जाले का रिकवरच जावना म्हणटा. म्हणजे कित्याक थंडी जाता परत सगळे म्हणटा आपण परत थंडी जाता म्हणटा. आणि लोकांक इतले इशू आसतना समज तो परत तोच इन्सिडंट तुमकां तुमी साहेब 3 फावटी सेम टॉपिक सेम इशू आसा.
सो तो इशू त्यांनी हे केलं न्हू जाल्यार हे लोक केन्ना त्रास करपाना आणि इतले 3 जणी 19 ते 24 सुद्धा केन्ना तेका त्रास करूंक ना पण आता जाता पळय त्रास पळय ते सहन जायना प्रत्येक आता इवन गव्हर्नमेंट स्टाफ आसा पुलीस स्टाफ ते सांगता की खरेंच जाता आणि आमचे येतना साहेब ते म्हणटा सांगता येतना सुद्धा आमी पळयताले की ते बेश्टे रस्त्यान भोंवताले आमी काय तांकां केन्ना वळखना फाल्यां सकाळी कितें इन्सिडेंट जालो तेंचेर वेरे पोलीस रेग्युलेशन मागलें इन्सिडेंट जालो जाल्यार परत पुलिसांकूच ते ब्लेम करतले आमी स्वता ब्लेम जातले अशें म्हणटात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. पणजेच्या श्री महालक्ष्मी देवळात रथसप्तमी उत्सवाक सुरवात जाल्या. रथसप्तमी निमतान आयतारा श्री महालक्ष्मीचो रथोत्सव व्हडा दबाज्यान जालो. 25 ते 27 जानेवारी अशे 3 दीस रथसप्तमी उत्सव अंदू मनयतात. ह्या निमतान देवळात धर्मीक विधी सयत देवी महालक्ष्मीचो रथ आनी पालखेंतल्यान मिरवणूक जातली. पळयात श्री देवी महालक्ष्मीच्या रथोत्सवाची कांय खिणचित्रां. कदम पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून फाटल्या कांय दिसांसावन चिंबलात तणाव निर्माण जाला. याच संदर्भात आयतारा युनिटी मॉलाचो मुद्दो घेवन चिंबलाकार उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांच्या घरा भायर व्हड्या संख्येन येवन प्रकल्पाक खर निशेध केलो. पळयात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.